पयर आमी दाकू मडकयकर जे आसा तांकां आमी हांगा इंटरव्यू केल्लो तेन्ना तांणी तो विशय आमकांय कळुना सारको की DPCs आसता म्हणजे तेतून ते अमावंट पळयलो जाल्यार 300 कोटीचो खंय सावथ गोवाचो DPC जाल्लो. आतां लोक 92. म्हणटले हे 300 कोटी गेले खंय काय म्हणून काय दिसं काय ना 300 कोटी इज अ सायजेबल अमावंट. जेन्ना म्हाका याद आसा की 2020 हांव चेअरपर्सन जाल्या नंतर म्हाका एक हायकोर्टाचो एक हें आयिल्लें सर ऑर्डर आयिल्ली की तांणी पंचायत डायरेक्टराक हें काडिल्लें की तुमी आमकां म्हणजे जिल्ला पंचायत जे आसा पळय न्ही तांकां तुमी हें करून तो डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटल प्लॅन तयार करून घेवपाक जाय म्हणून. त्या प्रमाणे आतां सावथ गोवाच्या बाबतींत जर उलोवपाक गेलें जाल्यार आमकां 7 तालुका येता, 8 म्युनिसिपालिटी येता आनी 89 पंचायती येता आनी प्लस जिल्ला पंचायत एक. आणि तो DPC म्हणजे डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटल प्लॅन हो करपाक DDP करपाक जाय तो आमकां. DPC एक कमिटी आसता. DPC कमिटीचे ना. ती फॉर्म केल्ली कमिटी आसता. तो Okay. DDP जेन्ना करतली तेन्ना आमकां पंचायतीचो आनी म्युनिसिपालिटी आनी सावथ गोवा म्हणजे एक जिल्ला पंचायतीचो हे एकीकडे करून तो आमी प्लॅन करप आसता. प्लॅन म्हणजे कामां कितें करता कामांचो प्लॅन डेव्हलपमेंट वर्काचो प्लॅन. ओके. सादारण आमी 3800 कितें तरी कामां घालून तो म्हाका 24-25 आमी प्लॅन तयार केल्लो. तुम्ही पळयतात GNH.